देवा तूं आमचो तुका पोसोन घेता देवा तूं आमचो सेवक जिवीत तुका भेटोवंक दिता बापा पुताक आत्म्याक वंदन मोहिमा सासना बापा पुताक आत्म्याक वंदन मोहिमा सासना सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी आयचे पवित्र मिसाचे भेटेक तुमकां मायेमोगाचो येवकार आयज आमी भाग्यवंत जाकोब जेजूचो धर्मदूत हाची परब समोरुमता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सगळे आसूं मोगाल भयणी भावांनो एक अर्दान आमी सांत आनाचे परबेक तयारी करता जाल्यार दुसरे अर्दान आयज पवित्र सभा भाग्यवंत जाकोब ह्या दोन दुताची परब पाळटा आनी हे दोनूय समारंभां विशीं कांय बरो विशय आमच्या दोळ्या मुखार आसा सेवा धर्मीची सारकी शिकोवन घेवन आनी वेव्हारांत घालून जेजू सोवे रिगून रावया सेवा धर्म एक खासगी समारंभ न्हय तो आख्खे पवित्र सभेचो समारंभ हेच खातीर तो समारंभ पवित्र सभेच्या मोना प्रमाणे जावंक ताची सारकी शिकोवन घेवंक आनी वेव्हारांत घालून एकदमूच गरजेचे दोन प्रांतीक सेवा धर्मीक केंद्र आनी पवित्र सभेचे वडील हे दिशेन खूब वावुरतात आमकां अभिमान भोगता की आमच्योय सेवा धर्मीक समोरण्यो चडश्यो सारकी शिकोवन वेव्हारांत घालून जाता पूण नवी नवी शिकोवन येत आसा आनी आमी काला काला नवी शिकोवन आनी बदलपण पवित्र सभेचे मोन आपणावून आमची करची आसा तर जेजू सोवे रिगून रावन सेवा धर्मीची सारकी शिकोवन घेवंक आनी वेव्हारांत घालून सेवा धर्मांचो शेवट देवाची भक्ती आनी आमचे दिसा दिसपटी पवित्रपण चलून दवरूंक आमकां सगल्यांक आनी अदीक करून करपीर वाडो हे समुदायाचे वांगड्यांक उक्ते मन आनी देवाची कृपा ह्या मिसा बलिदानान मागुया आनी हो विशय आनी कल्पना मनान धरून हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवंक आमी तयार जावया पातकांची दूख धरून खालतिकायेन देवाक उलो मारून म्हणुया सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो खूब व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं
kratutko. Somia kratutko, somia kratutko, kratutko. आयज परब भाग्यवंत जाकोबाची हे पोरबे सोमयार देवाक मोहिमा दिवया म्हणून मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती बऱ्या मोनाच्या मनशां संवसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गींच्या राया सर्व पदवेदार देवा बापा आमी तुका वाखाणटाव आमी तुजी स्तुती करताव आमी तुका नमस्कार करताव आमी तुका मोहिमा दिताव तोर वैभवा पासत आमी तुका दिनवासताव सोम्या एकल्या जोणीत पुता जेजू क्रिस्ता सोम्या देवा देवाचे शेळये बापाच्या पुता तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कोर तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमचे मागणे आयकून घे तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची काकलूत कोर कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं सोमी एकलोच तूं भोव व्हरतो आमेन. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा भाग्यवंत जाकोबाच्या रोगतान तुज्या धर्मदूतांची प्रथम फळां तुवें संस्कारली. तुजे पवित्र सभा ताच्या भावार्थाचे उच्चारणेंत तीर रावूं आनी ताच्या आश्र्याखाल आमकां सांबाळूं म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, असली वर्ती पदवी देवासून येता आनी आमचे तावन उपजना म्हूण दिसून येवचे पासत हें भांडार मातयेच्या आयदनांनी आमी व्हरता. सगळ्या जिन्साच्या कश्टांचो भार आमी सोंसता पूण चेपोन पडना. आमी गोंडोलाक सांपडटा पूण निराशी जायना. पिडापीड भोगता पूण ओसाड पडना. आमकां काला उडयतात पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. आमचे कुडींत जेजूचें जिवीत दिश्टी पडचे खातीर जेजूचें मरण आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरता. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींत उगडापी दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवेच आसतना जेजू पासत आमकां मरणाचे आदीन करीत आसात. हे भाशेन मन आमचे सवें आपलें काम करीत आसा पूण तुमचे सवें जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें सत मानलें देखून हांव उलयलों. अशें बरयलेलें आसा तें प्रमाणें भावार्थाचें मन आसून आमी सत मानता देखून आमी उलयता. आनी जाणें सोम्या जेजूक पुनर्जिवंत केला तोच आमकांय जेजू बारा पुनर्जिवंत करतलो आनी आमकां तुमचे बराबर ताचे सोडशी व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. हें सगलें तुमच्या बऱ्याक हे परी कृपा वाडोवन वेता तितली देवाचे मोहिमेक ओदीक आनी ओदीक लोकां मदें दिनवासणी वाडो. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब जातलो रडण्या दुकानी वमतात तीं गायोना गावून करतात लुवणी. परतून म्हणुया, रडण्या दुकानी वमतात तीं गायोना गावून करतात लुवणी. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें.
तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओठांतलीं एकसारकीं सुटलीं गितां. जबाब: रोडण्या दुकांनी वोमतात तीं गायोनां गावून करतात लुवणी. ओन बावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं ओजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात? हय, व्हड व्हड ओजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. जबाब: रोडण्या दुकांनी वोमतात तीं गायोनां गावून करतात लुवणी. जशें नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात, तशेंच आमच्या गुलाबांक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुकांनी वोमतात तीं गायोनां गावून करतात लुवणी. जबाब: रोडण्या दुकांनी वोमतात तीं गायोनां गावून करतात लुवणी. वेतां वेतां दुकां बरीत चल्लीं, हातांत घेवन वोमचें बी. येता येता गितां गावून आयलीं, माथ्यार मारून कोणसाचें बरें. जबाब: रोडण्या दुकांनी वोमतात तीं गायोनां गावून करतात लुवणी. उदकाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. हांवें तुमकां विचून काडल्यात, तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मातेवा पोरमणी शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेबेदेवाच्या पुतांची आवय जेजू सुरशी आपल्या पुतांक घेवन आयली आनी ताचे कोडे कितें मागूंक आयलोल्या भाशेन ताच्या पांयां पडली. आनी ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, ह्या म्हज्या दोगां पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाता आनी दुसऱ्याक दाव्या हाता तुज्या राज्यांत बसूंक लाय. जेजून परतीपाळ केलो, कितें मागतात तें तुमीच नकळोत. हांव पियेतलो तें पियोण पात्रांतलें तुमच्यान पिवूंक जाय? ताणें म्हणलें, होय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पिवण पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतल्यात, पूण म्हज्या उजव्या वो दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. बगोर म्हज्या बापान कोणाक तयार केलां तांकांच. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगां भावांचेर तिडले. पूण जेजून तांकां आपणा सुरशें आपोवन हाडून सांगलें, ओन भावार्थ्यां मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तेन चलयतात आनी तांचे वडील आपल्या सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणत. तुमचे मदें अशें जावचें न्हय. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बगोर हेरांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. सोम्याचे शुभ वर्तमान.
बाबा भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो आमचो विशय सेवा धर्माची सारकी शिकवण घेवन आनी वेव्हारान घालून जेजू सोवे रिगून रावुया. सेवा धर्माची सारकी शिकवण म्हणटा तेन्ना आमच्या मनांत मिसाचे भेटेची सारकी शिकवण घेवचो वो मनान येता. कित्याक सेवा धर्माचो मुख्य भाग जावन आसा आमचे मिसाची भेट. मिसाची भेट पांचवो मिस्तेर उजवाडाचो जेजून मिसाची भेट स्थापली. देखून हो मिस्तेर देखून आमकां केन्नाच सारको समजोवचो ना, पूण आमी शिकवण घेवन वाडत वचूंक जाय. आदीं आमी म्हणटाले, जायते लोक म्हणटाल्यात आमी मिसाक वेता, जशी तियात्राक वेता तशी आमी मिसाक वेता. मागीर कोण कोण म्हणत आमी मिस आयकलें, जशें आमी संगीत आयकता तशें. पूण आतां आमी खरेपणी चडशीं जाणां म्हणटा आमी मिसांत वांटो घेतलो, म्हणजे जेजूच्या कालवाराच्या योजनांत आमी भागीदार जालीं. ही समजणी आमकां शिकवण घेवनूच मेळटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या आपोस्लांक ह्या कालवाराच्या योजनांत वांटो घेवंक आपयता. आयचें शुभ वर्तमान घेतलां मातेवाच्या शुभ वर्तमानांतलो 20वो आवेसवर 20 ते 28वी वळ. आनी हो भाग सुरू जावच्या आदीं मातशी फाटीं वचून जाल्यार मातेवाचें शुभ वर्तमान 20वो आवेसवर 17 ते 19 वेळींत आमी पळयन जाल्यार जेजू आमकां आपल्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाचे तिसरे पावटी खबर सांगता. आदीं 2 पावटी ताणें सांगलें आनी ही तिसरे पावटी तो आनी निमणे पावटी तांकां सांगता. मनशाच्या पुतान कोश्ट मरण सोंसूंक जाय, ताका भायर रावंक जाय, ताका कुर्सार खेळावंक जाय, ताणें मरूंक जाय आनी पुनर्जिवंत जावंक जाय. ही खबर सांगल्या उपरांत रोखडीच झेबेदेवाच्या पुतांचे आवय जुआंव आनी जाकोब जाचे आयज आमी परब समोरपता, आपल्या पुता पासत एक उपकार मागूंक जेजूशी आयली. आनी तिणें जेजूक सांगलें, आमी आयकलां, आपल्या एकल्या पुताक तुजे उजवे वाटेन, दुसऱ्या पुताक तुजे दावे वाटेन तुज्या राज्यांत बसूंक दी. भयणी बाबांनो, हें तिचें मागणें आठवेंच कशें न्हय. थोड्या जाणांक घोडे दिसत हें अकस्मात कित्याक तिणें अशें मागलें काय म्हूण. अकस्मात मागूंक ना तिणें तें. जेजून आपल्या आपोस्लांक ही भासावणी केल्ली आनी ही आमकां मेळटा 19व्या आवेसवरांत मातेवाच्या. आमी आतां 20व्या आवेसवरांत पावल्या, पूण 19व्या आवेसवरांत जेजून ही भासावणी केल्ली आमकां मेळटा 28वे वळीन. कितें म्हूण केल्लें? जेजू आमकां तांकां सांगता आपल्या आपोस्लान, हांव तुमकां खरेंच सांगता, जेन्ना हांव म्हज्या वैभवांत म्हज्या राज्यांत येतलो तेन्ना आनी हांव म्हजे सदरेर बसतलो तेन्ना तुमी 12 जाण जे म्हजो पाटलाव करतात, हें उतर गरजेचें, तुमी 12 जाण जे म्हजो पाटलाव करतात ते म्हजे बरोबर 12 त्रोनांचेर 12 सदरींचेर बसतल्यात आनी इस्रायल पोरजेचेर राज चलयतल्यात. ही भासावणी जेजून 19व्या आवेसवरांत केल्या. आनी ही भासावणी केल्या उपरांत
थोडे आपोसल म्हणूंक लागले, गुणगुणूंक लागले आपणा भितर, कोण पयलो बसतलो, कोण व्हडलो जातलो, कोण जेजूच्या उजव्याक बसतलो, कोण दाव्याक बसतलो, कोण मुखार आसतलो, कोण हे भशेन कोण व्हडलो सगळ्याहून जातलो. हें आमकां मेळटा लुकाच्या शुभवर्तमानान 22व्या अभ्यासवरान. जी जेजून भासावणी केल्ली तांकां आपूण ऊंच म्हजे बरोबर बसयतलो म्हूण, ही भासावणी ते सारकें समजूंकूच नात कित्याक जेजून आपल्याक ही भासावणी केल्या पळय ती. आनी तेंच मनान घेवन जाकोबाच्या पुतांची आवय, जुवांवांची आनी जाकोबाची आवय तेंच मनान घेवन तांचेशी आयली. घडये जुवांवान आनी जाकोबान घरा वचून तांकां सांगलें आसतलें आपल्या आवयक की जेजून आमकां 12 जाणांक ही भासावणी केल्या की आपले बरोबर आमकां सुद्रेर बसयतलो म्हूण. आनी ताणें घडये सांगलें आसतलें तूं उतर घाल जेजू लागीं की आमकां ताचे लागींच बसोंक उजव्याक आनी दाव्याक. हें सगळें तांचो गैर समज, ही सारकी समजणी तांकां ना देखून जेजू तांकां सारकी समजणी दिता. तांकां जेजू सांगता, हांवें तुमकां सांगलां जो म्हजो पाटलाव करता पळय ताका ती सदरी मेळटली. आनी पाटलाव करप म्हळ्यार कितें? हांव पियेतां ती काल्स पिवंक जाय, हांव वेतां ते कोश्टांचे वाटेन चलूंक जाय, हांव मरतलो तें मरण मरूंक जाय आनी म्हजे बरोबर मरून म्हजे बरोबर पुनर्जीवन जावंक जाय. तांकां ती सदरी मेळटली. हें करूंक तुमी तयार आसात? आनी ते दोगूय भाव सांगतात, वय आमी तयार आसा. त्या उपरांत दुसरे आनीक तिडटात, दुसरे चाळवतात कित्याक तांकां अजून ती समजणी मेळोंक ना. जेजूच्या फाटल्यान वचप म्हणजे जेजूच्या कोश्टांत वांटो घेवप म्हणजे जेजू बरोबर कालवार दोंगर चडप आनी जेजू बरोबर कालवार दोंगर चडटा पळय ताकाच देवान जेजून भासायलेली ही सदरी मेळटा. जेजू बरोबर हे कोश्टांची कालसेंतलें पियेवप, जेजू बरोबर रगत वारोवप, जेजू बरोबर आपणाकूच खाली करप. भयणी बाबांनो, हेंच करूंक आमी मिसाक येता. त्या आपोस्लांक ही शिकवण जेजून दिली आनी ताणें आपोस्लांनी ती मानून घेतली. रोखडीच घेवंक ना पूण वेळ गेलो आनी तेणें आपलें जिवीत जेजू पासत जुरयलें आनी भेटयलें. जेजू बरोबर ते जेजू भाशेन ते मेले आनी ते पुनर्जीवन जाले, जेजू बरोबर गेले. आतां आमकां जेजू म्हणटा, तुमी ही काल्स पियेवंक सोदतात, तुमी म्हजे फाटल्यान शेवट पर्यंत येवंक सोदतात, म्हज्या कालवाराच्या योजनांत वांटो घेवंक सोदतात, तुमी भाग घेवंक सोदतात, वो म्हजो कालवाराचो योजन तुमी पळोवंक सोदतात, हांव मिस आयकूंक सोदतात, वो तियात्राक वेतल्या भाशेन येवंक सोदतात. आमी जोण एकल्यान जबाब दिवपाक जाय की सायबा, हांव तुज्या बरोबर ह्या कालवाराच्या योजनांत वांटो घेवंक येता, भाग घेवंक येता. तुजे बरोबर हांव म्हजें जिवीत तुजे भाशेन म्हजें जिवीत भेटोवंक येता. कित्याक जें आमकां आपोस्लांक केल्लें तेंच आपोवणें आमंत्रण आयज जेजू आमकां करता. आयच्या पयल्या वाचपान तें आमकां मेळटा. आमी मातयेचीं आयदनां कशीं वो थेवो घेवंक येवंक जाय. मातयेचीं आयदनां वचूंक आमी जायत्या जाणांनी मातयेच्या आयदनांत रांदलेलें जेयल्या आमी. मातयेचें आयदन सांबाळून व्हरूंक जाय. मातयेच्या आयदनांत जो थेवो आसा, जेवण रांदता आमी तें सांबाळूंक जाय. तेच भाशेन आमी मातयेचीं आयदनां करी, तरी आमचे भितर जो घातलेलो आसा तो थेवो आमी सांबाळूंक जाय. कसल्या थेव्याची खबर कोत्ता काय भाग्यवंत पावलो?
पयले सुवातेर आमच्या भितर आसलेलो आमकां मेळ्ळलो बाबार्थाचो थेवो दुबावूच ना. दुसरे सुवातेर आमचे भितर पवित्र आत्मो आसा. आमकां भाग्यवंत पावलो वरवीं देवान सांगलां आमी देवाचें मंदीर आहा म्हूण. हो पवित्र आत्मो जावन आसा थेवो. पूण त्या भायर भाग्यवंत पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां सांगता जी मुणयारपणां आमकां आसा तिवूय जावन आसा थेवो. आयचें पयलें वाचप दुसरे कोरिंथकारान बरयलेले चिठींतलें 4थो आवेसवो. पूण हें म्हणचे आदीं हो थेवो आमी मातयेच्या आयदनान घेवन येता म्हूण हो थेवो म्हणटा पळय तेन्ना भाग्यवंत पावलो तिसऱ्या आवेसवरांत आमकां व्हरता. दुसरे कोरिंथकारान बरयलेले चिठीन तिसऱ्या आवेसवरांत तो थेवो कितें तो सांगता. थेवो न्हूच फकत आमचो बाबार्थ आनी आमकां आमचे भितर आसलेलो पवित्र आत्मो, पूण थेवो आमचें मुणयारपण. आमी मिसाक येता तेन्ना आमची कूड घेवन येता तेन्ना आमचो बाबार्थ घेवन येता तेन्ना पवित्र आत्म्या बरोबर येता तेन्ना आमचें मुणयारपण घेवन येवंक जाय. वेगवेगळीं मुणयारपणां आसात पवित्र सभेन, ती घेवन येवंक जाय आमी. आनी आमचो बिस्प साहेब बरे भाशेन आमकां उगडास करता ही आमची मुणयारपणां. आपले हे चिठींत गवळीक चिठींत तो आमकां सांगता याज्ञिकी मुणयारपण आसा, वाचपां करतल्यांचें मुणयारपण आसा, संगीतकारांचें मुणयारपण आसा, गायन मांडवळ्यांची वांगड्यांचें मुणयारपण, साकिस्तांवाचें मुणयारपण, वेदी सेवकांचें मुणयारपण, सेवा धर्मीक रिती बरयतल्यांचें मुणयारपण, फोटो काडटल्यांचें मुणयारपण, व्हिडिओग्राफी करतल्यांचें मुणयारपण. आमी पळयता हांगासर व्हिडिओग्राफी आसा, संगीतकार आसात, वाचपां करपी आसात, ऑल्टर सर्वर्स आसात, याज्ञीक आसा. हे सगळीं मुणयारपणां ही जोण एकल्यान आपआपल्या मुणयारपण वळखून घेवंक जाय मिसांत येता तेन्ना. आनी ह्या मुणयारपणान हें मुणयारपण एक थेवो म्हूण सांबाळूंक जाय. ह्या मुणयारपणाक व्हरतें मान दिवंक जाय. आनी हें मुणयारपण आमचें देवाच्या मोहिमेक आनी दुसऱ्यांचे सेवेक वापरूंक जाय. आपली परगोटणी करूंक कोण हांगासर वाचप करूंक येना. आपल्याचेच व्हडपण दाखोवंक कोण हांगासर गायन करूंक येना. पूण आमी सगळें करता तें देवाचे मोहिमेक आनी पवित्र सभेच्या पवित्रपणाक. आयच्या सुरवातेच्या उतरांत तें सांगलां उगडास आसा तुमकां. सेवा धर्म मिसाचे भेटेन आमी देवाक मोहिमा दिता आनी आमी पवित्रपण जोडून घेता. तें करूंक देव आमकां आपयता. आमची मुणयारपणां सांबाळूंक. आतां समजुया सगळीं वाचपां करून जालीं, गायनां करून जालीं आनी उरलेलीं कितें? उरलेलीं आमी आमचें मुणयारपण आसा, आमकां कॉमन प्रिस्टूड आसा, आमकां सामान्य याज्ञीकपण आसा, तें घेवन आमी येता. तें मुणयारपण घेवन आमी येता. आमच्या बावतिस्मा दिसा देवान आमकां हें मुणयारपण दिलां. आमी वाचप करिनात, ऑल्टर सर्वर्स नात, गायन करना, वाजयना, तरी आमी जोण एकली दुसरी उरल्यांत ती आमचें कॉमन याज्ञीकपण मुणयारपण घेवन आमी येता. बावतिस्मांत दिल्लें देवान आमकां तें घेवन आमी येता. सगळीं आपल्या मुणयारपण घेवन येतात. देखूनच आमकां पवित्र सभेची शिकवण सॅक्रोसॅंतुम कॉन्चेलियम म्हूण एक व्हॅटिकन दुसरे विश्व सभेचो एक दाखलो ऑन लिटर्जी हो डॉक्युमेंट भोव म्हत्वाचो. सॅक्रोसॅंतुम कॉन्चेलियम म्हूण ताच्या 28व्या नंबरांत आमकां मेळटा. जोण तेच भशेन कॅनन लॉ, चर्च लॉ 899 ह्या कॅननांत आमकां मेळटा. कितें म्हूण मेळटा की जोण एकलो मिसाचे भेटेंत वांटो घेता ती आमी आमचें मुणयारपण वळखूंक जाय. हांव कसलें मुणयारपण घेवन ह्या मिसांत वेता आयज? म्हजें मुणयारपण कितें? म्हजो बाबार्थ घेवन येता जालें, पवित्र आत्मो म्हज्यांत आसा, हांव म्हजें मातयेचें आयदन, म्हजी कूड. पूण कसलें आनी कसलो थेवो आसा हें म्हजें मुणयारपण.
हें घेवन हांव मिसाक येता देवाक भेटूंक, जेजू बरोबर म्हजें दान करूंक येता, म्हजें बलिदान करूंक येता आनी जेजू बरोबर ही कोश्टांची काल्स पिवूंक येता हांव, खालती कायेन येता, ल्हानवी कायेन येता. असल्या मनांत आमी आमचें हें मुणयारपण घेवन मिसाक येवंक जाय आनी तें मुणयारपण आमी घेवन येता तेन्ना भयणी बाबांनो आमी मिसांत अदीक शिताबेन वांटो घेवंक पावता. आमचे अस्कोतायेचेर नदर घालून आमी येवंक उपकारो ना मिसाक. म्हाका कांय टॅलंट नात, हांव ताचे भाशेन गायन करपी न्हू, हांव ताचे भाशेन वाजोवपी न्हू, हांव ताचे भाशेन वाचपां करपाचो ना, म्हाका हांव कित्याक उपकारो ना. आमचे अस्कोतायेचेर नदर घालून मिसाक येवंक उपकारो ना, देवाचे व्हडतेपणाचेर नदर घालूंक जाय. जेजून आमचे बसत केलां तें बलिदान हांव भेटूंक वेता म्हूण तें जेजूचेर नदर मारूंक जाय. कित्याक जेजू आमकां देव आमकां सांगता आमचे अस्कोतायेंत आपूण आमचें बळ जाता. तर मिसाक येतना आमी हेंवूय मनांत घेवन येवंक जाय की आमी जेजू बरोबर कोश्ट मरोन सोंसूंक तयार आसतले हांव. आनी मीस जाल्या उपरांत आमी घरा वेता तेन्ना हे आयच्या शुभ वर्तमानांत निमाण्यो वळ्यो आमकां मेळटात. तशेंच पयल्या वाचपांत निमाण्यो वळ्यो आमकां मेळटात. कितें म्हूण मेळटा, आमी मीस सोंपल्या उपरांत घरा वेता तेन्ना आमकां कश्ट आयले जाल्यार पासून, आमकां दुखयले जाल्यार पासून, आमकां दुमाळो दिलो जाल्यार पासून हें सगळें सोंसूंक जेजूच्या मोगा पासत सोंसूंक आमी तयार आसूंक जाय. कित्याक भाग्योन पावलो आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां सांगता आमकां दुमाळो दिलो, आमकां कोश्ट केले, आमकां धमकायले, आमकां वायट केलें, पूण आमी मरोना, आमकां कांयच वायट जायना. कित्याक आमच्या सांगाताक जेजू आसा, आमच्या सांगाताक देव आसा. हो जेजू जो आमी कुमन्याच्या वेळार घेता तो आमकां भितरल्यान बळ दिता. हें मीस आमी गांवांत वचून, घरा वचून, सगळे सुवातेर समाजान वचून जियोंक. जें कितें आमी कालवाराचे आल्ताराचेर हांगासर कालवाराचो योद्न हो भेटयता तो योद्न आमी आमच्या जिवितांत जियोंक आमकां देव बळ दिता, आमच्या सांगाताक येता. त्या देखून आमी मिसांत वांटो घेता तेन्ना भयणी बाबांनो आमी पयले सुवातेर आमचें मुणयारपण वळखूंक घेवंक जाय. आमी बेश्टी येवचे पारा येवंक उपकारो ना. आमचें मुणयारपण वळखून घेवन खालतीकायेन मिसांत वांटो घेवपाक जाय. दुसरे सुवातेर मिसाचे भेटवणीचो ओड तो आमी समजूंक जाय. आमी मिसाचे भेटेन कालवाराचो योद्न भेटोवंक येता आनी हांव जेजू बरोबर काल्स पिवंक येता कोश्टांची. जेजू बरोबर हांव म्हाकाच खालतो करून, म्हाकाच सारको खाली करूंक येता. भाग्योन पावलो फिलिपकारान बरयलेली चिटीन म्हणटा आमकां दुसऱ्या अभ्यासवरांत तो देव आसलो, तिका इतली मोहिमा आसली पूण ताणें आपणाकूच इतलो खाली केलो की एका चाकराचें रूप ताणें घेतलें. इतलो खाली. आमी मिसाक येता तेन्ना खालती जावपाक जाय. आमचें व्हडपण घेवन येवंक उपकारो ना. आमी आमच्या कुडीचे कम्फर्ट्स पळोवंक उपकारो ना. आमी जायते फावटी पळयता लोकांक येयलो म्हणटूच आपणाक सदांचे सुवातेर मिसाक बसतात. येयलो म्हणटूच खंय फॅन आसा थंयच बसतात. येयलो म्हणटूच आपणाक जाय थंय तें कोत्तात. लोक उबो रावता, आपूण बसून रावतात. कोणा कडेन जायना तांकां सांगून म्हणून हांव सगल्यांनी दिमी घालपाची म्हूण आसा, आपूण उबी रावतात. सगल्यांनी दिमी घालपाची. कॉन्सेक्राच्या टायमार सगल्यांनी दिमी घालूंक जाय. कोयरांनी दिमी घालूंक जाय. सगल्यांनी फोटो काडटात ताणीय दिमी घालूंक जाय. ताणें मिसाक येतात जाल्यार व्हिडियोग्राफी करतात ताणेंय मिसान वांटो घेतात जाल्यार दिमी घालूंक जाय. सगल्यांनी कोणाचे दिमीक दोतोरान कितें ट्रिटमेंट दिला तें सोडून म्हणटच आमी मिसाक येता तेन्ना खालती जावपाक जाय आनी हे भाशेन उर्बेन वांटो घेवपाक जाय. तिसरे सुवातेर आमी कुमन्यांव घेता तेन्ना पवित्रपणान कुमन्यांव घेवपाक जाय. उगडास आसा तुमकां जेन्ना जुदासान कुमन्यांव घेतलो पयल्या मिसार आनी 11 जाणांनी कुमन्यांव घेतलो, कितें जालें?
जुदासान पातकांत आसतना कुमन्यांव घेतलो आनी ताचें निसणटण जालें. दुसऱ्या जाणांनी 11 जाणांनी बागीवंतपणान कुमन्यांव घेतलो, मिसांत वांटो घेतलो पयल्या मिसांत आनी ते बागीवंत जाले. आमी बागीवंत जातले जाल्यार पवित्रपणान मिसांत वांट कुरपेच्या बेस्तार आमी आसूंक जाय, कुमसार जावपाक जाय. आनी कुमन्यांव घेतना पासून जायते फावटी हांवें पळयलां लोक भोक्तीपणान कुमन्यांव घेनात. थोडीं जाणां घेतात पूण थोडीं जाणां बिस्किट्यो घेतलेले भाशेन सायबिणी घेता तेन्ना आमी चोणे घेता, बिस्किटी घेता, पॅटिसां घेता आनी पॅटिसाचे कुडके ते सकयल पडटात जाल्यार पडों दी, आमकां मेन मेळ्ळ्यार पुरो, तसलो कुमन्यांव करून घेता. हें कोण घेतात, हातीर घेतात, हातीर थोडे फावटी ते कुडके पडटात. इल्लेशा कुडक्यान पासून आख्खो जेजू आसा तो आमी फापुट्टा खाला उडयता, ते आनी कोण येता आनी माडयता. आमी जेजूची बेसार माय करूंक उपकारना. आमी जेजूक मान दिवपाक जाय. आमी कुशीन वचून सारके कुडको पासून पडल्यार तो मानान शेवून हात जोडून परतून जाग्यार वचूंक जाय. व्हडल्यान क्रिस्ताची कूड म्हणटा तेन्ना आमेन म्हणूंक जाय. आमी आमेन पासून म्हणनात थोडीं जाणां, थोड्यांचें तोंड उक्तें जायना. आमेन म्हणटा पळय तें तो कोण क्रिस्ताची कूड म्हणटात ते म्हणयाऱ्याक आयकूंक येवपाक जाय. तेन्नाच ताच्यांनी तुका कुमन्यांव दिवपाक जाता, नाजाल्यार कुमन्यांव कसो म्हूण दिवपाचो. तूं आमेन म्हणनाय, तूं भावार्थ दाखयनाय, आपूण सोत मानता तो जेजू म्हूण, वय म्हाका जेजू घेवंक खुशी आसा, हें तूं आमेनांतल्यान म्हणना जाल्यार तुका कसो म्हूण कुमन्यांव दिवपाचो. तरी आसतना आमचे म्हणयारी दितात, आसूं बोंगो बाबड्याचें दुसरे फावटी घोडे आमेन म्हणटली अशें म्हूण समजतात घोडे. आमी आमेन म्हणूंक जाय, भावार्थान घेवपाक जाय, जेजूक मानान घेवपाक जाय, तेन्ना आमचें पवित्रपण वाडटा. आनी चवथे सुवातेर मीस समोर उबल्या उपरांत हो कालवाराचो योजना समोर उबून आमी जिवंक जाय. घरा वचून, समाजांत वचून. तर भयणी भावांनो, भाग्यवंत आनाची कृपा, भाग्यवंत जाकोबाची कृपा मोजत आमकां ह्या मिसांत मागुया. हे भाशेन आमी मिसांत वांटो घेवन पवित्रपणान वाडूंक आनी देवाक महिमा दिवंक. आतां आमी सगळीं उबी रावया आनी भावार्थान आनी विस्वासान आमची मागणी देवाक मुखार आमी घालुया. आमच्या पाप सायबान सगळ्या बिस्मांनी, यादविकांनी आनी धार्मिकांनी सेवा धर्मा वाटेन आसलेली जबाबदारी ओळखूंक घेतल्या पुरो म्हूण आनी ताचे सेवा धर्मीक समारंभण्यो पोरजेक मार्गदर्शन दितल्यो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी हांचें तांचें आयकून न्हय पूण आमचे घडणेंत दितले नेम कायदे प्रमाणे चलून समाजांत एकवट आनी शांती शिंपडावंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या समुदायाचो आनी फिगोजीचो दर एक सेवा धर्मीक समारंभ पवित्र सभेच्या मोना प्रमाणे मांडून हाडूंक आनी आमी जण एकल्यान आमचो सगळो आदार सहकार दिवंक आनी शिताबेन तातूंत वांटो घेवंक पवित्रायेन वाडून वचूंक देवाचो आदार आनी कृपा आमकां सगळ्यांक मागुया. आमच्या सेवा धर्मीक केंद्र सेवा धर्मा वाटेन लोकिकांनी आपल्या मुण्यारीपण अदीक बरे भाशेन चलोवंक आदार कसो तरेकवार आकारणीची शिबारी घडोवन हाडूंक तातूंत आमी सगळ्यांनी आनी अदीक करून आयच्या नोवेना मांडवळ कोतेल्या कोरपेर वाडो ह्या समुदायाच्या वांगड्यांनी वेळ काडून वांटो घेवंक आनी असो आमच्या सहकार्या उद्देशी सेवा धर्माचो फोल सगळ्यांक मेळूंक आख्या पवित्र सभा पवित्रायेन वाडूंक वचूंक देवाची कृपा सगळ्यांक मागुया. बापा मोगाळा, ही उद्गारलोली आनी ओगेपणान तुजे मुखार दवरलेली आमची मागणी तुजी खुशी जाल्यार आमच्या फायद्याक आनी तुजे मोहिमेक ती उपकार केली जाल्यार आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं.
रुपे मागार मागिना आको संसार तुझा सायबा आमची काचा दुखासाय खुशी भोगून दिला तुका आमची काचा उबाता तुझ्या मोगात आवडेता आमची काचा उबाता तुझ्या मोगात आवडेता आशा आमच्या काचाची तुका सायबा कशी लागली तशीच तुझ्या मोगाची आमची भितर आशा वाढली मोच्या भयणी बाबांनो हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अखेर पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा भाग्यवंत जाकोबाचे परबे दिसा तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाच्या सोडवणीच्या स्नानान आमकां नितोळ कोर धर्मदुतां मदें ताका तुज्या पुताचे कालसींतलें पयलें पिवूंक दिवंक तुजी खोशी जाली तशेंच आमी तुका मानता तसलें बलिदान भेटूंक आमकां फावो कोर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं तुमची काळजां बारा आनी ती सर्वेस्पराकाय उगाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आनी शासनाच्या देवा सर्व क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणां जावन ह्या संवसारान सद्दां उरच्याक आनी सुर्गीची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुनयादीर तीर आनी गोट बांदून दवरल्याय देखून आतां आनी सदांकाल सर्व देवदुतांच्या दळबारां सांगाती भोक्तीपणान आनी व्हडल्या ताळ्यान आमी तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची
तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूण. संसाराच्या सोडवणारा तुझ्या खुर्सा आनी पोनो जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. आमची काकूट कर. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनरुज्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागीमोन बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा, सिम्यांव आदारी गोवडी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगांत सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारी देवाचे मायज सांगाती, भाग्यवंत जुझेलीचो पोती, भाग्यवंत धर्मदुतां, भाग्यवंत जाकोब, भाग्यवंत आन्ना आनी सोर्व काडीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सांतां भोगतां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाताक तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्व पदवेदार बापा सर्व मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवशान ओतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण हें तुका अर्मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सोर्वेस्परा बागिवोन दोर्मदूत जाकोबाच्या पोरबे दिसा आमी तुजी पवित्र देणी संतोशान घेतल्यान ताचे विणवणेन आमकां तुजो आदार दी म्हूण आमी मागतां. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवें आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागोवया. सोर्वेस्पोरा देवान आपली पवित्र सभा दोर्मदूतांचेर स्थापल्या बागिवोन जाकोबाचे विणवणेन तो तुमकां पवित्र सभेचे फळाबरीत सांदे करूं. आमेन. आनी दोर्मदूतांची शिकोवण आनी देख घेवन आनी तांच्या आसऱ्या खाल सगळ्या मनशां मुखार तुमी स्वताक गोवाय दिवंक पावूं. आमेन. अशें तांचे शिकोवणेन तुमचो भावार्थ थीर जाला तांचे विणवणेन सासणाच्या माय देसांत तुमी पावूं. आमेन. आनी सर्व पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सद्दां काल आसूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सगळीं दिमी घालुया. सांतानांक मागणे सगळ्यांनी म्हजे उपरांत म्हणचे. हे अनोदवंत सांतान माये तुका उलो मारतल्यांच्या विणवण्यांक पावतले आनी उपद्र्यांक सांपडलेल्यांचो मोग करतले जेजू क्रिस्ताचे आजे म्हज्या विघ्नांच्या बाराकाल हांव चेपलां. काल्तिकायेन तुका शरणा येता आनी ह्या म्हज्या गरजेच्या वेळार म्हाका पाव म्हूण तुजे लागीं मागता. केदी ओडचून म्हजेर उपरां आसल्या ती पडे माये तर तुज्या आसऱ्या खाल म्हाका बाळगून दवर. तुजो गराबो क्रिस्ती गराब्यांक देख आनी नमुनो तुज्या गराब्यान वसताले ते चडशे गूण आमच्याय गराब्यांनी वसूंशे कोर. गो बायले मोदें तीरमोग आनी विस्वाशीपण ओडचोडण्या आडकोळींनी सोंसणिकाय भुरग्यांक देखरीत वावराचो मोग देवाचो मोग आनी भोक्तीपणांची आपुरबाय तशेंच ह्या संवसारांत देवाक मानता आनी चडशे गुणांनी सुकेस करता तसलो गराबो आमकां फावो कर गे माये. म्हज्यो गरजो आनी मागणी तुजे दुवे बागिवून आंकवार मारे फुडें घाल आनी तुज्या नातवा जेजू क्रिस्ताच्या शिवासोना मुखार त्यो दवर म्हूण मागता. ओगेपणान तुमच्यो गरजो तुमी ह्या वेळार सांतानाचे विनवतींतल्यान देवाक उबारच्यो.
सगळीं बरोबर हे उपकार म्हाका मेळोसोर म्हजे खातीर देवा लागीं थांबोन आसतना विनंती कर माये. पूण सोगटा परस स्वर्गार पावूंक म्हाका भाग मेळून घे तुज्या आनी भाग्यवंत आंकवार मारयेच्या आनी सोमेस्त सांतां भक्तांच्या सांगाता बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक सासणांच्या सासणांक वाकाणच्याक आमेन. हे बोरवे सांताना आमचे पासत विनंती कर आनी आमी मागता ते उपकार आमकां फावो जावचे कर. हे बोरवे सांताना आमचे पासत विनंती कर आनी आमी मागता ते उपकार आमकां फावो जावचे कर. हे बोरवे सांताना आमचे पासत विनंती कर आनी आमी मागता ते उपकार आमकां फावो जावचे कर. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां टाळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नुमान मरे कृपेन बोलली सर्वेस्पो तुजेताय आसा उसल्या मदें तूं सदैव आनी सदैव जावं पूत जेजू. आमा बापाय खातीर नत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदीं आतां आनी सदां सदां काल आमेन. उबी रावया. Santa tuce su fortine Devu salam nagudu so mi moso rasa moso dandor mai doridu so mi moso rasa moso dandor mai doridu tu segena naula pori anamurge kurpatori kurpesasta tori sali devana pli aji keli kurpesasta